गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन देशात सगळ्यात पारदर्शक भरती प्रक्रिया आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तशेंच थोडी जाणां फक्त नांवांक कोंकणी टिचरी आसा, तांकां जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरें म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी तांकांय जमना अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मुखार सांगलें। आदले मंत्री मिलिंद नायक आणि कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल काँग्रेसीत प्रवेश करतले अशी वावडी सध्या पातळ्या। हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांकां पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो तेन्ना हे विशीं आपल्याक कांयच म्हायती ना अशी जाप गिरीश चोडणकरान दिली। गोंय ल्हान राज्य जंय पुलीस आनी लोक चडशे एकामेकांक वळखतात, लोकांक असुविधा जावची न्हय म्हणून पुलीस संयम दवरतात, लोकांक त्रास जावचे न्हय हाचे खातीर ते यत्न करतात। जेन्ना गरज आसा तेन्ना कारवाय करपाचो पुराय अधिकार आपणे पुलिसांक दिला अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगता। तशेंच 90% अपघात हे मोबायलाच्या वापराक लागून जातात अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें आसा। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन परतून गोवा विकास पक्षात प्रवेश केला। येवपी विधानसभा वेंचणुकेत गोवा विकास पक्षांतल्यान 20 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढोवपाची तयारी तांणी दाखयल्या। तळागाळांतल्यान पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर भर दितले अशें मिकीन सांगलें। ब्लॉक पावंड्यार पक्षाचे संघटनात्मक बळगे वाडयल्या उपरांत हेर पक्षांकूय गोवा विकास पक्षाची तांक कळटली असो विश्वास तांणी उक्तायला। सांग्या पुलिसांनी मेशुरी कस्टा, दत्तराज राऊत देसाय, ॲडव्होकेट विराज नागवेकर आणि हेरांचेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 132, 221, 351, 189 आणि 3 अंतर्गत 5 अजामीनपात्र गुन्हे दाखल केला। पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण या प्रकरणातले सगळे दुबावित सध्या फरार आसात। पुलीस तांचो सोद घेतात। भारतात फुटबॉलाच्या खेळामार व्हडली घडामोड जाल्या। टाटा स्टील कंपनीन इंडियन सुपर लीगांतल्या जमशेदपूर एफसीची 100% मालकी गोंयांतल्या चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाक फक्त ₹100 नामपत्र शुल्का खातीर हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या। वट्ट 14 वर्सां उपरांत गोंयचो फुटबॉल संघ परतून एकदा देशांतल्या फुटबॉलाच्या मुळार नांव गाजयतलो। ही संद दिल्ल्या खातीर चर्चिल ब्रदर्सान टाटा स्टील आनी जमशेदपूर एफसीचे उपकार मानले। कापोड ड्रग्स तस्करी यानीव बेनाहिम उर्फ अटाला या इस्रायली नागरिकाचा जामीन अर्ज मेशीच्या सत्र न्यायालयान भायर मारलो। ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात यानीव बेनाहिम आड कारवाय केल्ली। या प्रकरणात ताणें न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात सत्र न्यायालयान हो अर्ज न्हयकारलो। गोंयचे 3 ते 4 लाख लोक दर दिसा बसींतल्यान प्रवास करतात। म्हजी बस येवजणे खाला खासगी बस चलयांक म्हयन्याक ₹20,000 मेळप शक्य आसा। सगळ्या खासगी बस चलयांचो हे येवजणेंत आस्पाव जाल्यार बसींची वेवस्था सुरळीत जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। कदंबा वांगडाच्यो 10 नव्यो बसींचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। राजकारणूय ऑफ रोडिंग सारखे आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांचें म्हणणें। वाळपय 70 ऑफ रोडिंगाचो अणभव घेतल्या उपरांत मंत्री राणेन अशी प्रतिक्रिया दिली। सद्याच्या परिस्थितीत सामके रॉकस्टार ऑफ रोडिंग चल्ल्या। जो कोण ते ऑफ रोडिंग सारखे चलयता तो चिकतलो राजकारणात अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें आसा।
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान प्रस्तावित परकीय योगदान दुरुस्ती विधेयक 2026चा खर निषेध केला. एफसीआरएच्या खर तरतुदी खातीर नुस्तेमारी शेतकऱ्यांनी असुरक्षित समाजा खातीर काम करपी संघटनांमदी भय निर्माण करूंक शकता. खासा करून हानिकारक धोरणां आनी प्रकल्पांक आव्हान दिवपी संघटनांमदी भय निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान दिल्या. पणजेच्या पाटो येरादारी संचालनालयाच्या आवारात गाडयो फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्यान चलत वचप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. हेर वाठारांत येरादारी पुलीस नेम मोडप्यांचेर कडक कारवाय करतात, तांकां तालाव घालतात. मात आतां प्रश्न उपरासता तो येरादारी संचालनालयाच्याच आवारांतूच गाडयो कश्यो पार्क जातात ताचेर कारवाय कोण करतलो असो प्रश्न उपरासला. स्वच्छ जाग्यार बसचे न्हय अशें मडगांव पालिकेन सांगले उपरांत पारंपारीक भाजी विक्रेत्यांनी आमदार आनी मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेतली. विक्रेत्यांक भायर काडचे नात अशें मंत्री कामत हांणी तांकां आश्वासन दिलां. तशेंच ह्या विक्रेत्यांक कायमस्वरुपी सुवात दिवपाचो यत्न करतलो अशें तांणी आश्वासन दिलें. केप्यां तालुक्यांतल्या 2 वेगवेगळ्या रस्तो अपघातात 3 गोरवांक आगताक मरण आयलें. शुक्रारा सकाळीं आमोणे जंक्शन आनी पोरणे केपें पुलीस स्टेशन लागीं हो अपघात जाले. गाडयांच्या धपक्यात गोरवांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकांक लागून रस्त्यार भटक्या गोरवांचो प्रश्न आनी गाडयो चलोवप्यांच्या जिवा विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पावयल्यान आत्मदहन करपाचो निर्णय निमाणे नागा साधून फाटी घेतला. आंदोलनकर्ते आनी बरे मागप्यांनी केल्ले विनवणे उपरांत नागा साधून निर्णय फाटी घेतलो. नागा साधू आत्मदहन करीत म्हणून मतीत घेवन पुलिसांसयत हेर सरकारी यंत्रणांचेर मात ताण आयिल्लो. सत्तरीतल्या तोणीर घसघशार 17 वर्सांचो राहुल बिंदे ह्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण येवपाच्या प्रकरणा विशीं निमण्या शिक्षण खात्यान दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालयाक कारणां दाखल नोटीस धाडल्या. ट्रॅकिंगेचें नियोजन, शिक्षकांची देखरेख तशेंच सुरक्षेच्या वेवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो आदेश दिला. समाधानकारक जाप दिवंक ना जाल्यार कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्ल्याचें कळटा. प्यू रिसर्च सेंटरान 36 देशांनी केल्ल्या सर्वेक्षणात भारता संबंधी मिश्र जागतिक मतां उक्ती जाल्यात. पाकिस्तानात फक्त 7% लोकांनी भारताविशीं सकारात्मक नदर उक्तायली जाल्यार 91% लोकांनी नकारात्मक मतां मांडली. उरफाटे भारतात 78% लोकांनी पाकिस्तानाविशीं वायट नदर उक्तायली. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा आनी अस्वस्थतायेची कागाळ केल्या कारणान बिरेस्तारा सांजे वेळार दिल्लीच्या एम्सांत तांकां दाखल केलो. कोरोनरी एंजिओग्राफी सयत जायत्यो चाचण्यो केल्यो. हॉस्पिटलाच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या तांची स्थिती स्थिर आसा आनी तांकां कार्डिओलॉजी विभागांत निरीक्षणांत दवरला. भारतीय राजकारणात बदल घडोवन हाडपा खातीर शांती क्रांती करपाचो उलो सोनम वांगचूक हांणी मारला. 50 वर्सां आदीं जे शेजारचे देश आमचे फाटल्यान आशिल्ले ते आतां आमचे फुडें पावल्यात अशें तांणी सांगलें. देखून ह्याच विशयाचेर आदारून सोनम वांगचूक हांणी देशात शांततायेन क्रांती करची अशें आवाहन केलां.
होर्मुझ समुद्रधुनीत आणि इराणी जुंव्यांचेर तेल सांडपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला। केशम जुंव्यांचे दर्यादेगेर प्रदूषण जाल्या उपरांत इराणान ह्या दर्यामार्गाचो फायदो घेवपी लोकांनी पर्यावरणाच्या लुकसाणीची जापसालदारकी स्वीकारची आणि लुकसाण भरपाय दिवची अशें कळीत केल्लें आसा। स्वातंत्र्य दिसा आदी दिल्लीत सुरक्षेचो हुस्को चड वाडला। दिल्ली विमानतळ, दिल्ली उच्च न्यायालय, झेंडेवाला इमारत अशा 6 सुवाती संबंधी बॉम्ब धमक्यो मेळ्ळ्यात। धमक्या उपरांत चौकशी आनी सोद कारवाय सुरू केल्यात, पूण खंयच्याच सुवातेर दुबावित वस्तू मेळूंक ना। उत्तराखंडात बिरेस्तारा सांजवेळार चमोली जिल्ह्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या सुवातेर बांदकाम चालू आशिल्ल्या बोगद्यात भुंयकाप आनी उदक रिसपाक लागून 7 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 14 जाण जखमी जाले। बोगद्यांतल्यान 21 जाणांक सुरक्षीतरित्या भायर काडल्यात। सध्या सगळ्या जखमी जाल्ल्यांचेर लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पिपाळकोटी वाठारांतल्या तिहरी जल विकास महामंडळाच्या प्रकल्प सुवातेर ही घडणूक घडल्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी हे घडणुके विशीं हुस्को उक्तायतना सगळ्या एजन्सीक झुजा पावंड्यार आदार आनी बचाव कार्यावळ करपाचो निर्देश दिला। उत्तराखंडातल्या चामोली जिल्ह्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या जाग्यार बोगदो कोसळिल्ल्यान लोकांक मरण आयिल्ल्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दुख्ख उक्तायला। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात श्री राजनाथ सिंग हांणी आपल्या इश्टांक सोडून गेल्ल्या दुख्खी कुटुंबाक दुख्ख उक्तायलें। तशेंच जखमींक बेगीन बरें जावचें आनी अजून आडकून पडिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत रितीन सोडोवचें अशें मागणी केल्या। स्वातंत्र्य दिसा आदी व्हड कारवाय करून उत्तर प्रदेशाच्या एटीएसान 2 दुबावितांक हापुरांतल्यान ताब्यात घेतल्यात। बहादुरगड पुलीस स्टेशन वाठारांत अटक केल्ल्या ह्या दोगांय व्यक्तींचो पाकिस्ताना कडेन संबंध आसा काय ना असो प्रश्न निर्माण जाला। देखून ह्या पुराय प्रकरणात सध्या चौकशी सुरू आसा। अंदू जानेवारी ते मे ह्या काळात सीआरपीएफच्या 19 कर्मचाऱ्यांक आत्महत्या करून मरण आयल्याची म्हायती मेळिल्ल्यान राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगान केंद्रीय गृह सचिव आनी केंद्रीय राखीव पुलीस दळाच्या महासंचालकाक नोटीस जारी केल्या। हे घडणुकेची सुओमोटो पद्दतीन लक्ष दिवन आयोगान 2 सप्तकां भितर हे विशीं सविस्तर अहवाल दिवपाचो उलो मारला। प्रसार माध्यमांच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या 5 वर्सांत वाडटा 281 सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांक आत्महत्या करून मरण आयलां। खबरा अहवालांतली आशय खरी आसल्यार देशांतल्या सगळ्यात व्हडल्या केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळा वांगडा काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या जिणेच्या हक्काचें उल्लंघन करपी प्रश्न निर्माण जाला। होर्मुझ समुद्रधुनींतल्यान संक्रमण करतना यूएईच्या ध्वजाच्या 2 जहाजांचेर हल्लो जालो। यूएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयान ह्या हल्ल्याचो निशेध करून इराणाक अशी कृती बंद करची असो उलो मारला आनी ही घडणूक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या 2817 थारावांचे उल्लंघन करता अशें सांगलां, जातूंत येरादारी स्वातंत्र्याची पुष्टी केल्या आनी वेपारी जहाजांचेर हल्लो न्हयकारला।